ह्या प्रकारचो इन्सिडंट जालो आणि विच चॅलेंज म्हणजे गोयचे सामाजीक हें जें आसा म्हणजे गोवा आवर स्टेट इज नोन as when the rest of the country is marching towards unity in harmony. आम्ही गोंयकार सर्वधर्म समभाव and we travel towards म्हणजे जे जाणट्यांचे दायज जे आशिल्लें आणि हार्मनी इन युनिटी हो व्हडलो पर्स्पेक्टिव्ह जो आसा तो गोंयकारांनी आजून पर्यंत शिल्लक दवरिल्लो. पण ह्या नालायक राजकारण्यांनी हालीं जो एक ट्रेंड सुरू जाला फाटल्या 10-15 वर्सांनी तो वोट बँक पॉलिटिक्स जे सुरू जाला म्हणजे भायले लोक तांकां आमचो विरोध ना provided they assimilate themselves with the state's culture. राज्य म्हणून आमचो एक कल्चर जो आसा across the faiths they have to assimilate अशा प्रकारचे सगळे हे आसा आणि प्रत्येक मतदारसंघात आमकां इलिगल वोट बँक्स दिसून येता. तातूंतल्यान ताजो वेंटेज पॉयंट हायेस्ट पॉयंट जो आसा तो काल भर दिसा स्वप्नील वाळके वो यंग बडिंग एंटरप्रेन्योर बिझनेसमॅन कृष्ण ज्युवेलर्स म्हणून जे दुकान जे आसा ताजो दिसा ढवळ्या खून केलो अँड फॉर्च्युनेटली आमी थंय आशिल्ले किंवा अनफॉर्च्युनेटली आणि वी कूड कवर दॅट. आमी पुलीस ऑफिसर जे आशिल्ले तांच्याय कडेन चौकशी केली आणि एक अशें दिसता ज्या पद्दतीन ताजो निर्दयी स्वरुपान ब्रुटली मर्डर जो केला ताज्या फाटलो मोटीव जो कितें आसा तो आमकां दिसता तो रॉबरीचो मोटीव नाशिल्लो म्हणून. बिकॉज अकॉर्डिंग टू अवर सोर्सीस 5 जाणांचे हे काम 2 जाण भितर गेल्ले त्या दुकानात आणि तांच्यांनी 15दा स्वप्नील वाळकेच्या पोटान सुरो खुपसला आणि एकदा शूट केला ताका. सो कन्सिडरिंग द नेचर ऑफ द क्रायम इट इज व्हेरी सिरियस आणि सरकारान लॉ अँड ऑर्डराची सगळी काबार करून उडयल्या लॉ अँड ऑर्डर अँड वी डोंट नो इन विच डायरेक्शन वी आर हेडिंग. पॉलिटिशियन्स ओवरऑल पॉलिटी जी आसा ती कंप्लिटली क्रेडिबिलिटी लेस जाल्या. ह्या लॉ अँड ऑर्डराच्या सेक्शनाक पुलीस डिपार्टमेंटाचे मनोधैर्य जे आसा ते अत्यंत हांच्यांनी खच्चीकरण केलां ताचें. दे हॅव कंप्लिटली डिमोरलायज्ड पुलीस डिपार्टमेंट कारण 23 ते 24 DYSP पोस्ट जे आशिल्ले विच आर प्रोलॉंग्ड आणि सरकार आपल्या राजकारणा खातीर मतां खातीर पुलिसांचेर सूड उगयता आणि डिझर्विंग आमचे पुलीस इन्स्पेक्टर्स जे आशिल्ले विच आर अबाउट 20 to 21 पुलीस इन्स्पेक्टर्स हू आर सर्विंग द पुलीस डिपार्टमेंट व्हेरी एफिशियंटली पास्ट 17 to 18, 19 years. They are eligible to be promoted as DYSP stay करina. So overall demoralization of police department that is resulting into increase of crime. त्यामुळे सरकारान हे होम मिनिस्टरान पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन जे चल्लां तातूंत रॉबरीचो एंगल ना हातूंतल्यान सुपारी किलिंग अशा प्रकारचो नवो प्रकार वोट बँक पॉलिटिक्साच्या अंतर्गत हो जाल्लो आसा. हो एंगल व्यवस्थित तपासचो आणि हातूंत पुलिसांची दखल पुलीस तपास कामांत दखल जी आसा ती पॉलिटिशियनांनी करची न्ही. आणि हो लॉ अँड ऑर्डराचो प्रश्न आसा. लॉ अँड ऑर्डर म्हणजे व्यवस्थित लॉ अँड ऑर्डर कायदा सुव्यवस्था जी आसता आणि पब्लीक हेल्थ हे सगळे आमच्या गोंयकारांचे मूलभूत हक्क ते तुम्ही समजा प्रोवायड केले ना जाल्यार हाचे परिणाम जे आसा गोंयकार आतां पेटिल्लो आसा. सगळ्या वटेंतल्यान तुम्ही सगळे निराशामय अशे सगळे आमकां कांयच आमच्या हितार्थ तुम्ही कांयच केले ना. सो अशे थोडे मागणे घेवन तुमच्या फुड्यान विशय मांडचो अशें म्हणून आजच्या पत्रकार परिशदेचें प्रयोजन आशिल्लें. ही इज अ ट्रेडर ज्वेलरी दुकानान आशिल्लो. सो इट इज अ थिंग टू वरी नाव. आमचे रक्षण जे आसा आत्मरक्षा जी आसा ते करपा खातीर गोंयकारांनी प्रत्येक गोंयकारान आतां गन लायसन्स काडचेंच पडटलें अशी परिस्थिती ह्या सगळ्या राजकारण्यांनी मेड बी दाबोलीम जुवारीनगर आमकां खबर आसतलें. हांव सगळ्यो वोट बँकी हांच्यो आमी सगळ्यो भायर काडपाच्यो आसा आणि दे आर ब्रिडींग क्रिमिनल्स इन दीस वोट बँक हे तांचे डेन जे आसात ते